ते रायट्स कितें आसात आनी ते तांचे प्रॉब्लेम सोडोवपाक कितें करपाचें जाय हे जर सक्सेसफूल जातले आनी त्यो स्किमी जर खऱ्योच त्या लोकां पर्यंत पावतल्यो ह्यो स्किमी आमकां न्ही जे त्या अनुसूचित जमाती जातीक आसा तांच्या खातीर त्यो स्किमी आसा सो म्हाका दिसता की पयलीं ते लोक खंय रावता गोंयांत कित्याक भारतांत पर्संटेज आसा 9%. लोकसंख्या मानान अनुसूचित जातीचे 9% लोक त्या जातीचे आसा पूण गोंयांत मैमतान जाल्यार तितली पर्संटेज नासतली पूण आसात लोक सगळे कडेन आतां सांगितल्या मिस्टर फर्नांडीसान दागोंडे आसतले आनी बाकीच्या पॉकेट्सान आसतले बाकीचे कडेन सो मैमतान जाल्यार तांची पयलीं सोदून काडूंक जाय ते खंय आसा ते आनी तांचे कितें प्रॉब्लेम आसा ते आनी तांचे प्रॉब्लेम सोडोवपा खातीर ह्यो बाकीच्यो स्किमी तांणी इम्प्लिमेंट करूंक जाय की तांचे प्रॉब्लेम डे बाय डे कशें सोडूंक जाता ज्यांक शक्य आसा त्या प्रमाणे नाचाक जें शक्य आसा तांणी करपाचें गव्हर्मेंटाक शक्य आसा तांणी करपाचें आनी हें जर केलें जाय तरच म्हज्या मतान जाल्यार ह्यो सगळ्यो स्किमी पळय करता तांचे कितें उपयोग जातलो नाजाल्यार पेपरार त्यो स्किमी केल्यो आनी त्या लोकां पर्यंत पावना जाल्यार ताचो कांयच फायदो ना त्या खातीर इम्पॉर्टंट आसा एक तांकां पयलीं लोकेट करप वो वर्कशॉप आज जो वर्कशॉपान आमी कंडक्ट केला विलेज पंचायतीन तो स्टेट लीगल सर्वीस अथॉरिटीन कंडक्ट केला इन एसोसिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्वीस अथॉरिटी नॉर्थ गोवा आनी ही स्कीम आसा ती ट्रायबल्सां खातीर नालसान इंट्रोड्यूस केल्ली आसा आनी तुमकां थोडक्यान सांगता नालसा म्हणजे कितें ती नालसा म्हणजे नॅशनल लीगल सर्वीस अथॉरिटी आनी ही अथॉरिटी आसा दिल्ली ती टॉप लेवल अथॉरिटी आनी ती अथॉरिटी नालसा आसा ती लीगल सर्वीस अथॉरिटी एक्ट 1987 हेजे सकयल कॉन्स्टिट्यूट जाल्ली आसा त्याचे सकयल स्टेट लीगल सर्वीस अथॉरिटी आसा त्याच्या नंतर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्वीस अथॉरिटी आसा आनी आमची आसा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्वीस अथॉरिटी आनी ही अथॉरिटी आसा ती खुबशें काम करता अवेरनेस क्रिएट करता नालसान खुबशे स्किमी इंट्रोड्यूस केल्ले आसा ही आतां आमी वर्कशॉप केले ते ट्रायबल्सां खातीर तशें नालसान बायलां खातीर मागीर ड्रग एब्युजा खातीर तांकां खातीर सगळ्यांक वेरियस स्किम्स केल्ले आसा आनी आमी ही लीगल सर्वीस अथॉरिटी आसा ती अशेंच वर्कशॉप कंडक्ट करून तांकां लोकांक अवेरनेस दिता की असले स्किम्यो आसा तुमकां आनी तुमी बेनिफीट घेवचे म्हणून ही जे ट्रायबलाचे स्कीम आसा ते नालसान इंट्रोड्यूस केला प्लस गव्हर्मेंट स्किम्सूय आसा आनी आयज जे आमचे जे लोक आयिल्ले आसा ते शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्रायब लोक आयिल्ले आसा आंगणवाडी वर्कर्स आयिल्ले आसा मागीर स्कुलाचे टिचर्स आयिल्ले आसा जाल्यार आमी आमचे स्पिकरांक इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा की तुमी जे टॉपिक्स तुमचे उलयतले ते कोंकणीन उलयचे म्हणून कारण तांकां कळपाक जाय जर ते इंग्लिशीन उलयले तांकां कळना जाल्यार वर्कशॉप फायदो ना इट वील जस्ट बी अ बाउन्सर फॉर दॅम जाल्यार आमी सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा की कोंकणीन करचें म्हणून ते सगळे स्पिकर्स कोंकणीन उलयतले आनी अशे खुबशे स्किमी आमी अवेरनेस